सुबड़ीके सुम्या जेजू कष्टांतल्यान वजन ववयतल्यान म्हजी सरशी या म्हूण तूं आमकां पळयताय. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. म्हजे ते तुमकां समाधान मेळटलें म्हूण सुम्या तूं आमकां बसयताय. सुम्या सबार फुडें आमच्या जिवितांत आमी थकल्या, आमचे वजें आमकां वोवंक जायनासतना आमी थकोन पडल्या. सबार फुडें आमच्या जिवितांत सुम्या आमी विविध तरांच्या वंदवण्याक बली जाल्या, वायटाक आमी सांपडल्या. सुम्या काळोखाच्या सक्तीने आमकां आवरण केल्लें आसा. सुम्या आज तुजे सरशी आमी येता आसतना सुम्या जेजू खरी शांती तूं आमकां बसयताय, संपूर्ण सुटका तूं आमकां बसयताय, नवें जिवीत तूं आमकां बसयताय. तेंच जिवीत सोडून सुम्या आज तुजे सरशी आमी आयल्या, तुजे सरशी आमी आयल्या. सुम्या ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು, ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. सुम्याच्या हजरपणात एक घडीभर मौनपणे आमी रावया. सुम्याची आपोवणी स्वीकार करून आमी सुम्या सरशी आयल्या. आनी ह्या वेळार सुमी आमकां ताची बसवणी दिता. इसाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत हांव न्हू अवस्वर 3 Book of Isaiah chapter 43 16व्या वळींत पळया हांव एक नवें कार्य करता, आतांच तें उगडासाक येता, तुमकां तें दिसना काय. वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता, सुके खडे भुंयत न्हंयो उपजायता. रानवट मनजती म्हजी स्तुती करतल्यो,
कोले तशेंच शामृग कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दितां आनी सुखे करडे भुंयत न्हंयो उपजायतां. जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली. आज सोमी आमकां वरती बसोवन दिर म्हणटा अरण्यांत हांव उदक दितां आनी सुखे करडे भुंयत न्हंयो उपजायता म्हणून. अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी म्हणून अर्थ जाता. डेजर्ट म्हणटा आसतना थंयसर सुखी झाड आसा. कसलेंच पाचवें तण थंयसर दिसना कित्याक उदकाचो अभाव आसा. आनी तस जाल्यार जाग्यार सोमी म्हणटा हांव न्हंयो उपजायतलो. सांग पुरो आमचें जिवीत आज त्या अरण्या भशेन मरुभुमी भशेन जाला. आमच्या जिवितांत आमी सुखी दाडीचो अनुभव करून आसा. जिविताचो खरो संतोष धादोसकाय आमच्या जिवितांत हांव पयस केला जावंक पुरो. पूण आज सोम्या सरशी आमी आयल्या आसता. सोमी आमचें जिवीत नव्या रचन करूंक आमचे सोय आसा. संत पौलान कुरिंथकारांक आपल्या दुसऱ्या पत्रांत 22-12 वचपरां 9 वळींत दिवचें तें उतर आज आमकां प्रेरण दिता. ते सोमी म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो, तुज्या अस्कतकायेंत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. वय आज ते सोम्याची कृपा जोडून आमच्या सुखी दाड्याचें जिवीत नव्या रचन करूंक सोम्या संगी आमी आसा. आनी ह्या खातीर आमकां आमी सोम्याक ह्या वेळी भेटोवन दिवन सोम्याक आमी सांगया सोम्या म्हज्या तुका हांव आज ताणयला. आज तुजो आसरो सोदून सोम्या तुजे सरशी हांव आयला. म्हज्या जिविताची सुखी धाड आज हांव तुका समर्पण दिता. म्हज्या जिविताचे हर एक तराचे कश्ट अनवरां पिडा शिडा म्हजी खंत म्हजे बेजाराय हर एक सोम्या जेजू तुज्या पांयां तळा आज हांव समर्पण दिता. जिविताची जर तूं जावन आसा सोम्या. निरंतरी तुजे हांव जिविताची जर वाळून आसा सोम्या. आज ती जर स्विकार करूंक सोम्या हांव तुजे सरशी आयला. केदीस तूं म्हाका निराशी करिनाय सोम्या. तुजे सरशी आयला कोणाकच तुवें निराशी करूं नाय सोम्या. आनी आज तूं म्हाका निराशी करिनाय म्हणल्यार भरवशान सोम्या तुजे सरशी हांव आसा. तुका हांव ताणयला सोम्या, तुका हांव ताणयला. आसरो तुजो सोदून सोम्या आज तुजे सरशी आयला. आसरो सोदून आज तुजे सरशी सोम्या हांव आयला. आमचे दिस्त सोम्याचे दीस आमी कशे या ह्या बाबू सक्रामेंतांत सोमी जेजू आमचे बसोद हजर आसा. जिविताची जर ताचे हांव निरंतरी वाळटा. पण सत आमी आज वळखून घेवन सोम्याक आमी सांगया सोम्या तुका आज हांव ताणयला. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको 150-7 सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणयला. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणयला. आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या. आसरो सोदून तुजो आयला.
अश्रू सोधून तू सो आयला सौम्या अश्रू सोधून तू सो आयला 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 सौम्या अश्रू सोधून तू सो आयला सौम्या जेजू सबारसन तुझी शिकवण ऐकून तुझे सरशायलेल्या वेळार थोड्या जणांक तुझी उतरां भोव कठीण म्हूण भोगली आणि तुजो सांगात सोडून ती आपल्या घरा फाटी गेली आणि त्या वेळा सौम्या जेजू तुवें तुज्या शिसांक मोगाच्या पोस्टलांक विचारले तुम्ही म्हाका सोडून वेतात की तुम्ही म्हाका सोडून वेतात की आणि तुझ्या अपोस्तलान पेद्रू तुका जाप दिली सौम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची सौम्या जेजू आज सस्नीक जिविताची उतर आमकां जिवीत दिवचें तें उतर आमच्या काळजा सोमतीचो खाडो काडचें तें उतर आमकां नवा जिवान भरचें तें उतर तुझे ताव सुखार करू सौम्या आमी तुझे सश्य आयल्या तुझ्या उतरां सौम्या तूं आमकां पवित्र कर तुझे संगता रावो निरंतर तुजी सुखी करू सौम्या आमकां फोव कर सौम्या वचो आमी तुझे लागी आसात उतरां जिविताची कोणा लागी सौम्या वचो आमी तुझे लागी आसात उतरां जिविताची कोणा लागी सौम्या वचो आमी तुझे लागी आसात उतरां जिविताची कोणा लागी सौम्या वचो आमी तुझे लागी आसात उतरां जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझी संगी रावो म्हाका फावो तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगी रावो म्हाका फावो सौम्या म्हज्या तुका हांव घालेला सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोडून तुजो आयला सौम्या आसरो सोडून तुजो आयला आसरो सोडून तुजो आयला सौम्या आसरो सोडून तुजो आयला सौम्या जेजू तूं आमच्या वेळेस सांगताय सोरता फकत लुटूंक नागोवंक आनी दसवाट करूंक सोरता फकत नागोवंक लुटूंक आनी दसवाट करूंक पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवच्याक बरो उमतो मोपान जिवीत दिवच्याक हांव आयलां सौम्या जेजू बरो उमतो मोपान जिवीत आमकां दिवच्याक ह्या बाबू सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय आम हर एकल्याचे तुझी खाकून तुझे नदर तू घालून आसाय तुझी गणवळाची दिस्त आमचेर तू घसोवन आसाय सौम्या कित्याक आमकां हर एकल्यांक तू वळखताय
आम्ही अस्कत म्हूण तूं जाणाय सोम्या आमचे उणेपण आमचे मेळेपण आमचे खोटेपण हर एक तूं जाणाय सोम्या आज आमचे हर एक अस्कत काय वळखून घे सोम्या आम्ही तुझे सरशी आयल्या तुझ्या दैविक सख्यान भरच्याक सोम्या आम्ही तुझे सरशी आयल्या तुझ्या कृपेचे जिवीत आम्ही आपणावच्या तुझे सरशी आयल्या सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर तुझ्या पवित्र आत्म्या थंय तूं आमकां बळवंत कर सोम्या हर एका काळोखाच्या सक्तीचे वायटाचे सैत व्हरून तुवें दाखयल्या जिविताच्या वाटेन सोमकोंक सोम्या आमकां सगळे इस्तांक तुजो आधार लाभय दैवीक सख्यान आमकां चलोवन व्हर सोम्या तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र तुझी कृपेन जियेवंक म्हाका फावो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो सोम्या म्हज्या हांव कानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव कानेला आसरो सोडून तुजो आयला सोम्या आसरो सोडून तुजो आयला आसरो सोडून तुजो आयला सोम्या 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 आसरो सोडून तुजो आयला हालेलुया 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 Jesus, we adore you, Jesus. Oh, simple Jesus, give you all. Hallelujah, 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 सोम्या आमचे लागीं ह्या वेळा उलोवंक अशें येता ताचे दैवीक उतर आयकूंक आमची काळजां आमची मनां आमी आयती करया जे उतर आमी ह्या वेळा आयकूंक वेता हांव तें आमच्या काळजांत जगोवन दवरून त्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिणेची मेठां आमी काडूंक ह्या वेळी प्रत्येक तरां सोम्याचो आदार आमी मागया म्हजे उपरांत हे मागणें तुमी करात सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे उतर सत म्हणून हांव वळखून घेता सत म्हणून हांव वळखून घेता
तुझे जिवे उतर तुझे जिवे उतर समजोंक समजूंक सर्गींची सणवाय म्हाका तूं दी सर्गींची सणवाय म्हाका तूं दी म्हज्या जिणयेच्या हर एका मेठाक म्हज्या जिणयेच्या हर एका मेठाक तुझे उतर दिवो जावं तुझे उतर दिवो जावं आनी म्हज्या मोतीचो आनी म्हज्या मोतीचो म्हज्या काळजाचो म्हज्या काळजाचो आनी म्हज्या आत्म्याचो आनी म्हज्या आत्म्याचो काळोख नपैस करूं काळोख नपैस करूं तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझ्या उतरां प्रमाणे तुझी खुशी म्हजे ते जारी जावं म्हजे थंय जारी जावं आनी तुझ्या सर्गींच्या उजवाडान आनी तुझ्या सर्गींच्या उसवडांत भरिल्ले म्हजे जिवीत जावं भरिल्ले म्हजें जिवीत जावं अर्गा तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या देखून उबी रावया देवाचे उतर साजोवच्या वंदेला तावन आतां आमी आयकुया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो भगेवो सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या सोवंजेल अवस्वर 4 वाक्य 57-15 पर्यंत समारियाची एक स्त्री उदक घेवच्या खातीर बांयसरशी आयलेली जेजून तिचे लागीं विचारले म्हाका पियोवंक इल्लें उदक दी तिने म्हळें तूं जुदेव आनी हांव एक समारियागान तर तुवें म्हजे लागीं पियोवंक मागचें म्हळ्यार कशें जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तुनसू ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना बांय बराबर गुंड आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां वासरां हेच बांयचें उदक पियेल्लीं तस जाल्यार पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो काय कितें जेजून जाप दिली हे उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान थान येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच थान येवचो ना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका तहान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त शुभरच्या उतरा वरवीं बोगसूंक आमची वाडो फावरता आमचो सोम्या जेजूच्या हजरपणांत थोडो वेळ आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी आज नियाळ करया
मोगाच्या भावनो भयणीनो सांजोच्या वंजेलांत अवस्वर 7:30 आनी 7व्या वळींत जेजू परबेच्या निमाना दिसा सर लोकांक उद्देशून हे उतर सांगता. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 जेजू म्हणटा कोणी थान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी पियेवं दी. कोणी थान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी पियेवं दी. आनी जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत थावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो परबेच्या दिसा मात्र न्ही 3 दिसांची ती परब आसतली जेरुसलेमांत. आनी त्या 3 दिसाच्या परबेच्या निमाण्या दिसा जेजू हे उतर सांगता. कोणी थान येला जाल्यार जेजू म्हणटा. मगाच्यान आमी जाणाव परब म्हणटा आसतना आमकां जेवंक खावंक पियोंक कांयच उणें आसना. वयगिनी आमची फेस्तां आमी करतना हांगासर आत्तुरांत महापरब जाता हर एका म्हयन्यात जानेवारींत हर एका वर्सा. आनी त्या वर्सा जावं पुरो 3 दीस या 4 या 5 दीस करचे ते फेस्त कितेंय सुणें आसना. जरा बस जेवंक खावंक पियोंक आसता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तेय निमाण्या दिसा जेजू म्हणटा कोणी थान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी. मोगाच्या कुडीच्या थानेच्या की सडीत मापान आमची ती आध्यात्मीक थान आमची आत्मीक थान त्या विशयान जेजू आमकां सांगता. आमची आध्यात्मीक थान आमी बागायची तर मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसाराच्या संगती मुखांत ती आमकां भोगोवंक जायना. आनी ह्या वरवीं जेजू म्हणटा असली थान जर तुज्या जिवितांत तुका आसा तर म्हजे सरशी ये आनी पिये. आनी तुज्या काळजांत थावन वाळच्या उदकाची झर उमाळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आयकलें देवाचें उतर समारियाच्या त्या स्त्रियेच्या जिवितांतले ते घडीत सगळ्या त्या अध्यायात 4व्या वचपरांत आमकां वाचूंक मेळटा. तांतलो थोडो भाग हांवें तुमच्या मुखार दवरलो. ह्या समारियाच्या स्त्रियेक ही थान आसली. तिची थान भोगोवच्या खातीर ती बांय लागीं आयली उदक व्हरच्या खातीर. खंडीत जावं कुडीची थान उदक आमकां हर एकल्याक जाय तें व्हरच्या खातीर. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आनी थंयसर जेजू तिका राखोवन आसलो. समारियाच्या स्त्रियेक ती तिच्या कुडीच्या गरजा खातीर कुडीची थान भोगोवच्या खातीर बांय सरशी येता आसतना जेजू तिका राखोवन आसलो तिची आध्यात्मीक थानी भोगोवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो एक सत आमी हांगासर वळखून घेवंक जाय की जेजू म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ह्या संवसाराक आयलेलो म्हणून. तो जेजू आम्हा पातकां खातीर संवसारी आयलेलो आमच्या हर एकल्याच्या बांयच्या खाट्यार आमकां हर एकल्याक राखोवन आसा. समारियाच्या स्त्रियेक जेजू राखोवन आसलो त्या बांयच्या खाट्यार. तोच जेजू आमच्या बांयच्या खाट्यार आमचे पासत संवसारी आयलेलो तो आमकां राखोवन आसा. आनी त्या देखून तो आमकां सांगता मातेवाच्या वांजेलांत वाचलें जाल्यार 9व्या अवस्वरांत 11व्या वळींत वाचल्यार जेजू म्हणटा भलायकी वताक वैजाची गरज ना. भलायकी वताक वैजाची गरज ना. ताची गरज आसा एका पिडेस्ताक. हांव आयलां भाग्यवंता खातीर न्हय पूण पातक्यां खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव आयलां भाग्यवंता खातीर न्हय बगार पातक्यां खातीर. मोगाच्या भाव भयणीनो ही सत आमी वळखून घेवन सोम्या सरशी येता. सोमी म्हजे खातीर संवसारी आयलेलो आनी तो म्हजे पासत बांयच्या खाट्यार राखून आसा. त्या सोम्या लागीं म्हजी भेट जायची. त्या सोम्या लागीं हांवें
येवन ताच्या उतर आयकून ताचे तावन ते जिविताची जर हांवें जोडी जाय ही जायचे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिविताची खतखती आशा. म्हाका उडासता एक घडीत थोड्या वर्सां आदीं हांव बेंगळुरांत एका प्रोग्रामाक गेल्ल्या वेळार थंयसर घडिल्लें तें. बेंगळुरांत थोडा एक हप्त्याचो कोर्स आशिल्लो देवाचें उतर अक्रिस्तांव भाव भयणींक परगट करच्या विशयांत थोडी समजोनी जोडूंक. आनी तो कोर्स जाल्ल्या उपरांत 2 दिसां खातीर आमकां प्रॅक्टिकल करच्या खातीर 2 जाग्याक धाडलें, 2 ग्रूप करून. एक ग्रूप हांव घेवन म्हज्या ग्रुपा सांगाता शिवाजीनगर बेसिलिका आसल्या कडेन थंयसर गेलो आनी एक ग्रूप विवेक नगर थंयसर तें पुणे क्षेत्र आसा बाळोक जेजूचे थंयसर आनी एक ग्रूप गेल्लो. हांगासर शिवाजीनगर बेसिलिकान थंयसर एक कोपेल आसा थंयसर थोडो वेळ मागलो उपरांत भायर येवन हांव बसून आशिल्लो. पॅन्ट शर्ट घालून साद्या रितीन हांवें गॅसाक म्हूण कळोवन जो म्हणल्या रितीन हांव थंयसर बसून आशिल्लो. त्या वेळार एकलो तरणाटो सीदा म्हजे सरशी आयलो आनी ताणें येवन बेसांव मागलें. कशें ताका पाद्रा पूण कळ्ळें म्हाका कळीत ना. हांवें ताच्या लागीं विचारलें ताचें नांव कितें गे म्हणून. तो म्हणा लागलो म्हजें नांव विश्वनाथ म्हणून. कन्नडा नन्न हेसर विश्वनाथ म्हणालो. आनी विश्वनाथ म्हणून सांगता आसतना म्हाका खुशी जाली कित्याक आतां एकलो हांगासर अक्रिस्तांव भाव आसा. म्हाका देवाचें उतर अक्रिस्तांव भावां भयणी कशें परगट करचें हें प्रॅक्टीस करूंक आसा. हांगा एक बोकरो म्हाका मेळ्ळो म्हूण भारी संतोश जालो. ताचे लागीं उलोवंक सुरू केलें. उलयता आसतना तो सांगा लागलो फादर ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು म्हणालो. म्हजे खातीर मागूंक फादर तुमचे कडेन सांगूंक आयला म्हणून म्हणालो. हांवें म्हणलें कित्या खातीर हांवें तुज्या खातीर मागास जाय म्हूण सांगताय गी. तुजो उद्देश कितें आसा तें सांगलें जाल्यार म्हाका तुजे खातीर मागूंक केलें सुलाभ जातलें. आनी अशें म्हणटा आसतना ताणें सांगूंक सुरू केलें फादर म्हज्या जिवितांत हांव मस्त तराच्या वायटाक वळोवंक जावन जिवन आशिल्लो. विशेश तराचें खोटेपण म्हज्या जिवितांत आशिल्लें. मस्त वायट संवयो म्हाका आशिल्ल्यो आनी म्हज्या जिवितांत शांती समाधान हांवें हॉकडावन करून गेलें. 6 म्हयन्या पयलें म्हणालो तो म्हाका एका भावान सांगलें असले एका जाग्यार एक ध्यानकूट आसा एका दिसाचे रेतीर आसा थंयसर म्हाका तो आपोवन गेलो. आनी थंयसर देवाचें उतर आयकत आयकत आसतना तो म्हणा लागलो म्हाका एक सत कळीत जालें. आनी तें सत हें जावन आसा की जेजू म्हजो वर्तो मोग करता. म्हज्या जिवितांत म्हाका बघून आशिल्लें की म्हज्या जिवितांत म्हाका मोग करची कोणूच नात म्हणून. त्या देखून तो मोग सोदून हांव संवसाराच्या सक्तीक लाभ धरलो. संवसारांत विविध वायटाक गुलाम हांव जाल्लो. पूण म्हाका त्या वेळार देवाच्या उतरा मुखार कळीत जालें की जेजू म्हजो वर्तो मोग करता. आयकून म्हाका खुशी जाली. असले वर्ते सत ह्या तरणाट्याक उगडापे जाल्ले पळयत आसतना हांवें ताका विचारलें तें सकट बरें पूण तुजो उद्देश कितें खंयच्या खातीर तूं म्हाका मागोवंक सांगूंक हांगासर आयलाय. तो म्हणा लागलो फादर ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಾನು ಎಂದೂ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯದಾಗೆ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ म्हणालो. म्हजो उद्देश हो जावन आसा की हांवें जेजू तावन केदींच पयस वचनातल्या बरी म्हाका ती सकत जाय ती करपा जाय ह्या खातीर म्हजे खातीर मागा फादर म्हणालो. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. म्हाज्या भाव भयणीनो आयकून म्हाका वर्तो संतोश जालो. कित्याक सभारपोटी कोणी एकल्या मागूंक सांगता आसतना सांगचें आसा फादर म्हाका असले पिडा आसा म्हाका असले एक समस्या आसा म्हजे असले अडचणी आसा असले कितें सांगून म्हाका न्हू मागणें विचारतात. ते बरेंच काय वायट न्ही पूण हांगासर एकलो क्रिस्तांव भाव आसा तो मागूंक सांगता आनी म्हणटा हांवें केदींच सोम्या जेजू तावन पयस वचनातल्या बरी म्हजे खातीर मागा फादर. हांवें ताका सांगलें तक्षण विश्वनाथ ಈಗಲೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. थंयसर जागो बरो नातिल्लो फातोरणी आशिल्ले सारकी सुवात नातिली जाल्यार तक्षण ताणें दिमी घाली. तक्षण दिंबयेर तो पडलो हात जोडले ताणें आनी हांवें त्या भाव पसोत मागोवंक सुरू केलें. सुमार 5 मिनटां सो वेळ पवित्र आत्म्याच्या त्या तेलवणे पसोत अभिशेका पसोत ताचे खातीर हांवें मागलें
आणि मागता मागता आसतना हो भाव विशेष रितीन ताच्या दोळ्यांत दुखां गळोवन आसा. कठीण तरेची दुखां तो गळोवन आसा. दुखां गळोवन ताजितल्याक तो देवाक अर्घां दिवन आसा. मागणें जाल्ल्या उपरांत ताका विचारलें, तूं दुखां गळोवन आसाय, कितें जालें? तो म्हणा लागलो, फादर ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಯಿತು ಫಾದರ್ म्हणालो. ನನ್ನ सुत्तमुत्तलेला प्रकाशमय ನಾನು ಕಂಡೆ म्हणालो. म्हज्या सगळ्या भोवती एका तरेचो उजवाड म्हाका दिसलो आनी म्हज्या तकलेंत आसलें एक व्हड ओझें तें पयस गेलें म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या बाबनीनो सोम्या जेजून ताच्या पवित्र आत्म्या भरिल्लो तो एक विशेष अनुभव त्या वेळार त्या भावान सोडलो. कित्याक ताका विशेष स्थान आसली सोम्या जेजू संगीतान रावा जाय. सोम्या जेजू तावन कितें सगळें पयस वचून नजो. सोम्या जेजू सगळें खरेपणी फाटलाव करी जाय ही खतखती आशा घेवन सोम्या सरशी तो आयिल्लो आनी सोम्या जेजून ताका पवित्र आत्म्यान भरून अभिषेक केलो. ताची ती आध्यात्मीक धान ताणें बगयली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावनीनो सोम्या जेजू सरशी आमी केदाळ येता. तो म्हजे खातीर ह्या संवसार आयिल्लो म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवन ताचे सरशी येता. तो आमची धान बगयता. उत्पत्ती ग्रंथांत बगोवचें आमी वाचता. 3रो वचो 9वी वळांत पळयलें जाल्यार थंयसर सरस्पोर देव आदाम आनी येवेक सोदून येता. आदाम आनी येव देवाच्या सारक्याचे सुरपायचे जावन देवान तांकां रचयल्लें आनी देवान तांकां ताचे सवें जियोंक आपोवणें दिल्लें. भुमी वायकूट आमी म्हणटा देवाच्या आजारपणांत सदांच जीव आपोवणें दिल्लें आनी ह्या खातीर जिविताची वाट तांकां दाखयल्ली. पूण आदाम आनी येव आपलेच वाटेन सोमकोन गेल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो पातक आदन देवातान पयस गेल्ल्या वेळार देव तांकां सोदून येता. विचारता देव, आदाम तूं खंय आसाय? वेर आर यू? तूं खंय आसाय? म्हज्या भाव भयणीनो देव हे सवाल विचारता आदामक. कित्याक म्हळ्यार ताच्या हजारपणांतावन आदाम पयस गेल्लो. देव आशिल्लो की आदाम एवेन सदांच ताच्या हजारपणांत आसा जाय. सासणीक जिविता खातीर देवान तांकां रचयल्लें. तें जिवीत सांडून पयस गेल्ल्या वेळार देव मनशाक सोदून येता. तुका आनी म्हाका सोदून येता आनी विचारता तूं खंय आसाय? तुका हांवें म्हज्या हजारपणांत म्हज्या गोपांत सदांच रावोंक रचलो जावन आसा. म्हजो मोग सोडून तूं कित्याक पयस वचून आसाय? कित्याक म्हज्या मोगांतावन तूं पयस जावन आसाय म्हूण देव तुका आनी म्हाका सोदून येता. आनी हे सत मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां उगडावें करता. पयल्यान पयलें आमी ताचे सरशी येता आसतना. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी समजता जेजू आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवंक तो आमकां उलो दिता. आमी जेजू सरशी येता आसतना तो म्हजे खातीर संवसार आयिल्लो म्हणून वळखून घेता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत आमी ताका समर्पण दिवंक जेजू आमकां उलो दिता. जेजूक आमचें जिवीत समर्पण दिवचें म्हळ्यार कितें? मोगाच्या भावानो भयणीनो सबारपोटी आमकां अशें भोगता की आमकां मस्त कश्ट आसात, आमकां मस्त दूख आसा, जिवितांत मस्त अडचणी आसात, पिडाशिरां येता. आमी चिंतिल्लें सबार संगती आमकां जायनात. जिवीत एका तराचें वोज हें म्हणल्यार बरी भोगता. थोड्या तेंपा आदीं एकलो रेतिरेक आयिल्लो भाव 5 दीस रेतिरेक देवीकलो रेतीर मंदिराक आयिल्लो. रेतिरेच्या वेळार मेळोंक तो आयिल्लो कावन्सिलिंगा वेळार म्हणा लागलो, फादर म्हज्या जिवितांत म्हाका म्हज्या आवय बापाय तो सारको मोग मेळोंक ना. म्हज्या भावांक म्हज्या भयरा भयणीक बरें शिकाप दिलें, म्हाका शिकाप सारकें दिवंक ना. आनी आतां कितें म्हजें तें एक विशेश तरेचो द्वेश म्हज्या आवय बापाय विरोध आसलो. आनी त्या द्वेशा वरवीं म्हज्या 18 वर्सां प्रायर हांव म्हजें घर सांडून घरांत भायर गेलो. हांव खंय आसलो म्हणून कोणाकच कळीत नासलें. सुमार 22 वर्सां म्हजेच लागींच हांव जियेलो म्हणालो. कोणाचे कॉन्टॅक्ट म्हाका नासले. हर एका म्हज्या मोगाच्या मनशांत हांव पयस आसलो. आनी त्या 22 वर्साच्या म्हज्या जिवितांत तो म्हणालो,
चड आनी चड वायटाक हांव वळोवंक जालो. एका फाटल्यान एक वायट म्हज्या जिवितांत भितर सरलें. मीस मागणें कितेंच म्हज्या जिवितांत नातरलें. स्वराचो गुलाम हांव जालो. आनी त्या वेळार म्हज्या 40 वर्सां प्रायर तो म्हणा लागलो, एक दीस हांव एका व्यक्तीक भेटलो. म्हजे बरीस तोय विशेष तराच्या पियोनाच्या गुलामांत आसलो व्यक्ती, ताचे पियोवणे सोडून तो सारको जाल्लो बरो जाल्लो व्यक्ती, त्या व्यक्तीक हांव भेटलो. आनी त्या व्यक्तीन ताच्या जिविताचो अनुभव म्हजे लागीं वांटून घेता आसतना म्हज्या काळजांत हे म्हाका भोगलें, जर ह्या व्यक्तीन बरें जावेत तर, ताच्या पियोनांतल्यान भायर येवन ताणें सुटका करून जिवेत तर हांवें कित्याक जिवूंक नजो. ही एक सवाल म्हज्या मतीन परत्यान घोवंक सुरू जालें म्हणलो. आनी एक फावटी अशें हांव मोबायलार पळयता आसतना मुल्कितान प्रसाद जावचें तें आराधन तें म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. त्या आराधनांत हांवें थोडे दीस भाग घेवंक सुरू केलें. आनी तें करता आसतना जेजू म्हज्या काळजांत उलयलो. एक नवें जिवीत म्हाका जेजू दिवंक आशेता म्हणून तें सत म्हाका उगडाप जालें. आनी ह्या खातीर हांव हांगासर रेतीरेक आयलो म्हणालो तो. त्या रेतीरेंत ताणें भाग घेतलो. मात्र न्ही, बऱ्या रितीन देवाचें उतर आयकून ताणें एक बरो निर्धार केलो. संपूर्ण तरान कितें सकड वायट ताच्या जिवितांत आसलें ताचें हांव सुटका जोडून सोम्या खातीर जियेता म्हूण निर्धार केलो. कोणाक सक्कर ताणें दुखयलें आसा, प्रत्येक जावं ताच्या आवय बापायक भाव भयणीक हर एकला तांचो पयस आसलो, तांचे लागीं वचून बोक्साने मागूंक ताणें निर्धार केलो. आनी वचून तांच्या घरा वचून तो मेळ्ळो. बोक्साने ताणें मागलें. आनी उपरांत एक नवें जिवीत ताणें आराम केलें. 2 म्हयने जाल्या उपरांत परत्यान तो रेतीरेक आयिल्लो. आनी त्या वेळार ताचो संतोश ताणें वांटून घेतलो. म्हज्या जिवितांत सबार संगती हांवें होगडायल्ले, पूण सोम्यान ताच्या दयेन ताच्या कृपेन म्हाका फोव केलें. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. सोम्याची दया, सोम्याची खाकूळ कितली वर्ती जावन आसा. त्या खाकूळतीचो वर्तो अनुभव करूंक सोम्यान म्हाका फोव केले रेतीरच्या वेळार. आनी आज म्हज्या जिवितांत संतोश आसा, म्हज्या जिवितांत दादोसकाय आसा. म्हजे मोडलेले संबंध सक्कड हांवें नव्यान जोडलेले आसात. आज म्हाका भोगता जेजू मात्र न्ही, जेजू सांगता म्हजी सक्कड मोगाची म्हजो वर्तो मोग करतात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे जावन आसा आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पण दिवचें. सोम्या जेजूक संपूर्ण तरान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आमी समर्पण दिता आसतना सोमी आमचें जिवीत नव्या रचन करता. किर्तनकार आमकां सांगता, किर्तन 30 आनी 4 8व्या वळींत आमी वाचलें जाल्यार Psalm 34 verse 8, साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक, साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक, ताका शरण येतात ती सुभागी जावन आसात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. आनी मगाचेनो सोम्याक आमी शरण येजय म्हळ्यार आमचें जिवीत ताका आमी सरेंडर करी जाय. शरण येवचें म्हळ्यार सरेंडर करचें, संपूर्ण तरान समर्पण दिवचें. अर्धे कुरे न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, अर्धे कुरे समर्पण कांय उपकारा पडना. संपूर्ण तरान समर्पण दिवचें म्हळ्यार सोम्या जेजूक म्हज्या जिवितांत एक योजन आसा, ताचें एक प्लॅन म्हज्या जिवितांत आसा, एक मांडावळ ताची म्हज्या जिवितांत आसा. आनी ती मांडावळ म्हज्या जिवितांत सोम्यान केल्ली ती जारी जायजय. हो निर्धार मोगाचे न्हू केदाळ आमी घेता. आमच्या जिवितांत आमी आमचें जिवीत संपूर्ण तरान सोम्या समर्पण दिता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. तिसरें सत मोगाच्या भाव भयणीनो, आज त्या समारेगणाच्या स्त्रियेच्या जिवनांत सोम्या लागीं तिका जाल्यार भेटयता आमी जावन आसा. देवाचें देणें जाणा जावन खऱ्या देवाची वळख आमी जोडूंक सोम्या आमकां आपयता. सोम्या सरशी आमी येता आसतना मोगाचे न्हू, तो म्हजे खातीर आयला म्हणून वळखून घेवन आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिता आसतना देवाचें देणें कितें म्हूण आमी जाणा जावंक सोम्या आमकां आपयता. आनी देवाचें देणें कितें जावन आसा. समारेच्या स्त्रियेक जेजून सांगली ती उतरां आमी आयकलीं 10व्या वळींत. 4था वर्स सांजो 14व्या वळींत आमी आयकलीं ती उतरां.
देवाचे देणे म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दिता आसलो. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाचें देणे म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक देवा थंय एक गूढ संबंद आमी रस्सो जावन आसा. देवाक आमी जाणा जावन ताचे थंय एक गूढ संबंद रस्सो. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमी वाचलें जाल्यार 11 वळीन थंयसर आमी वाचता, भावार्था विणे कोणी मनशान देवाक मानवंक जायना. जो कोण देवाक लागीं सरता ताणें देव आसा आनी ताका फात्य येतल्यांक ताचे लागीं सरतल्यांक हर एकल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून खरेपणी फात्य जाय म्हणटा. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, सबार जण ह्या संवसारांत देव आसा म्हणून फात्य येतात, पूण देव आसा म्हणून फात्य येयल्ल्या वरवीं आमी भावार्थी जायना. सबार जण फात्य येतात देव आसा म्हणून, पूण खरेपणी आमी भावार्थी म्हळ्यार देवाचेंच देणें ताचे थंय आमचो तो गूढ संबंद हो थीर आसा. ताका भावार्थ जिवीत म्हणटा हांव. तो थीर आसा जाय तर म्हाका देव हर एका संगतींत प्रतिफळ दिता. किर्तनकार आमकां सांगता, किर्तन 9 अध्याय 10 वळींत वाचलें जाल्यार तुजें नांव वळखतात ती सर्वेस्परा तुका उलो मारतली. जी कोण तुजें नांव वळखतात ती तुका उलो मारतली आनी तुका सोदतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडून घालिनाय. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्प देव मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां केदींच सांडून घालिना, कित्याक आमी केदाळा ताका सोदता तो आमकां केदींच सांडून घालिना. एक फावटी एका रेतिरे वेळार एका भयणीन म्हजे लागीं सांगलें, फादर म्हज्या जिवितांत म्हाका देवान मस्त बेसांवां दिल्लीं आसात, आशिर्वादां धराळ मापान दिल्लीं आसात, जाल्यार कित्याक म्हूण कळीतना म्हाका एका तराचें रितेंपण म्हज्या जिवितांत म्हाका भोगता. संवसारी दृश्टीन पळोवंक जाल्यार म्हज्या जिवितांत सक्कड आसा, कितें उणें म्हूण म्हाका दिसना. एक बरें कुटूंब आसा, बरें काम आसा, सक्कड सवलती कितें गरज आसा हर एक म्हजे लागीं आसात. पूण कितेंगी भितरल्या भितर म्हाका भोगता की एक रितेंपण, सम कायंड ऑफ एम्प्टीनेस आय फील विदीन मी. आय डू नॉट नो वाय इट इज हॅपनिंग. हें सवाल जावन आसलें तिचें. हांवें तिचे लागीं विचारलें, भयणी तुज्या दिसपरत्या जिवितांत कितें सक्कड संगती तूं करून आसाय? सकाळीं जावं सांजे पर्यंत कसली तुजी दिनचरी? तिणें विवरसून सांगलें म्हाका, सकाळीं हांव उठोन अशें करता, ताज्या उपरांत म्हजें घरचें सकड काम आसा आनी भुरग्यांक इस्कॉला वचून तयार करता, ऑफिसा वेता, काम करता, परत फाटीं येयल्या उपरांत घरचें काम, हें सकड विवरसून सांगलें. सांगता आसतना सम्यान म्हाका एक संदेश दिलो किर्तनाच्या ग्रंथांत. हांव 30 आनी 7वें किर्तन 4थी वळ, Psalm 37 verse 4 ह्या संदेशा प्रमाणे हांवें तिका अशें सांगलें इंग्लिशांत, यू आर ट्रायींग टू फिट गॉड अरावंड युअर लायफ, इन्स्टेड फिट युअर लायफ अरावंड गॉड. तुज्या जिवितांत तूं खंयी देवाक एक कोनशाक जागो दिल्ल्या बरी दिसता, ताच्या बदलाक देवाक तुज्या जिणेचें केंद्र करून तूं घे आनी केदींच तुज्या जिवितांत रितेंपण तुका भोगचें ना. देवदूतर आमकां सांगता तेच किर्तन 30 आनी 7 4थ्या वळींत, सर्वेस्परांतय तुजो संतोश सोदू आनी तुजें काळी जात्रेक तें तो तुका दितलो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोदू. म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां आमी हर एक दिसा विचारूंक जाय, म्हज्या जिविताचो संतोष हांव खंयसर सोदून आसा? ह्या संवसाराच्या संगतींनी मात्र हांव संतोष म्हजो सोदून आसा गी, पूण म्हज्या सम्यातय म्हजो संतोष हांव सोदून आसा, खंयसर म्हज्या जिविताचो संतोष सोदून आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, देव आमच्या जिविताचें केंद्र जाता आसतना कितेंच तें उणेंपण आमी भोगना. कसलेंच रितेंपण आमच्या जिवितांत जायना. मगे तूं अगोस्तिनाची जिणी आमी पळयल्या, मोगाचें नांव अगोस्तिनाची जिणी, कन्फेशन्स म्हणल्या बुकांत ताणें सगळीं ताचे जिणेची चरित्रां बरयल्या. आनी तो थंयसर म्हणटा कितल्या
वायटाक वळोवक जावन म्हज्या जिवितांत हांव संवसारांत संतोश सोदून गेलो आनी म्हज्या जिवितांत हांव चड आनी चड निराशपणाक वळोवक जालो. पूण म्हज्या सोम्यान ताच्या वर्त्या दयेळ्यान ताच्या वर्त्या खाकुलतेन म्हाका ताचे थंय फाटीं हाडलो आनी सोम्या थंय हांव आयिल्लो उपरांत केदो वर्तो संतोश ताचे थंय म्हाका ताणें फोव केलो. इंग्लिशान तो म्हणटा, O Lord, our hearts are restless until they find true rest in thee. सोम्या जेजू तुजे विने म्हज्या काळजाक विशेव ना, तुजे विने म्हज्या काळजाक संतोष ना, तुजे विने म्हज्या काळजाक धादोसकाय ना, कित्याक तूं एकलो मात्र म्हज्या जिविताचो संतोष, म्हज्या जिविताची धादोसकाय जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी म्हाका न्हू हे आमकां आपोवणे सोमी दिता. पवित्र पुस्तकांत म्हाका आमकां कितलेशे दाखले पळोवंक मेळटात. देवा थंय तो गूढ संबंध दवरून आपलें जिवीत रुपत केल्ली. मोरये मायेचें फेस्त म्हाका न्हू आज आमी आचरण करता. हांव मोरये मायेन सदांच देवाक तो पयलो जागो आपल्या जिवितांत दिलो. हेर कितेंच तिका पडून वचना. देव म्हज्या जिवितांत पयलें स्थान घेता. ताचें येवजण म्हज्या जिवितांत जारी जायचें, ताची मांडावळ म्हज्या जिवितांत संपूर्णते येयचें. हांव सोम्याची चरण दसी ताच्या उतरा प्रमाणे म्हजे ते जावं म्हूण ती म्हणाली. खुस्सा मुळी थंयसर ती उबी आसतना त्याच देवाच्या कुशेक ती काल्तिमान घालता. ती देवाक दुरसाना, सवाला हजार ती करिना. भगार जें कितें देवा तावन येता तें ती स्विकार करता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. सा पावलाची मुखाच्या जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार सोम्या थंय तो परिवर्तन जाल्ल्या वेळार तो म्हणटा, हांव जियोवचें जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरचें जाल्यार सोम्या खातीर, हांव जियेल्यार हांव मेल्यार सोम्याचो जावन आसा. प्रेज लॉर्ड. हो मोगाच्या भावनीनो, हो जायजे आमच्या जिविताचो उद्देश. आमी जर तर भावार्थी म्हणटा सोम्याक आमचो सोडवणदार म्हणून आमी स्विकार केला जाल्यार मोगाच्या भावनीनो तो म्हजे खातीर आयलो ह्या संवसाराक म्हणल्यार आमी स्विकार करता. तर मोगाच्या भावनीनो आमी सोम्या थंय तो गूढ संबंद जियेता आनी ते विशेष देणे सोम्या आमकां फोव करता. आनी थंयसर आमची आध्यात्मीक थान कितें आसा ती तो बगयता. प्रेज लॉर्ड. चवथ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हा सोम्या आमकां ग्रापे करता. सोम्याची खरी वळख आमकां जाता आसतना आमचो भावार्थ थीर जाता आनी आमी आमकांच संपूर्ण तरान ताका समर्पण दिवंक शकता. ताची खरी वळख जाताना मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत आमी ताका समर्पण दिवंक शकता. जर देवाची खरी वळख आमी जोडिना आमी आमचें जिवीत समर्पण दिवंक शकना. थंयसर मोगाच्या न्हू समारिया घराची स्त्रियेची ते घडीत आमी नियाळ करता आसतना आमी वाचलें. समारियाच्या स्त्रियेन जेजूक सांगलें 15 वळींत, सायबा दी तूं म्हाका हें उदक, दी तूं म्हाका हें उदक म्हणून केदाळा तिणें सांगलें. कित्याक ती समजून घेतली जेजू एक वर्तो प्रवादी मात्र न्ही एक सोडवणदार जावन आयिल्लो म्हणून. कित्याक तिच्या जिवितांत कितें सक्कड जाल्लें तें सक्कड जेजून तिका मुखार दवरलें आनी तिका कळीत जालें की संवसाराक येवंक आशिल्लो तो सोडवणदार तोच सोमी हांगासर आसा. आनी ती म्हणटा, सायबा दी तूं म्हाका तें उदक. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या सरशी आमी येता आसतना खऱ्या भावार्थान आमचें जिवीत आमी सोम्याक समर्पण दिवंक तो आमकां उलो दिता. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 50 आनी 5 किर्तन 20 आनी 2 वळींत, तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू कित्याक तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक केदींकच तो सोडणो घालिचो ना. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. सा पेद्रो आमकां सांगता पयल्या पत्रांत 5व्या वचपरांत 7व्या वळींत, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तो तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तो तुमची जतन घेता. 5वे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सत आमी जाणा जाता आमचे जिवीत जेजूक आमी संपूर्ण तरान समर्पण दिल्ल्या वेळार तो आमकां ताच्या
आत्म्यान पवित्र करता. स्वामी जेजू आमकां ताच्या आत्म्यान पवित्र करता. आत्म्यान तो आमकां ताच्या भरता. समार्याच्या स्त्रीक जेजू सांगली ती उतरां 30:3 आणि 30:4 वळीत आमी वाचता. खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सथान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार सारकेंच असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सथान आराधन करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावना भयणीनो, स्वामी जेजू आत्म्यान आनी सथान आराधन करूंक आमकां आपोवणें दिता. सोम्या जेजूक आमचे जिवीत आमी समर्पण दिल्या वेळार ताच्या पवित्र आत्म्यातय तो आमकां दोशी करता. म्हाका आसता एक वर्ते घडीत मोगाचे न्हू थोड्या वर्सां आदीं वेस्ट आफ्रिकाच्या लायबेरियांत रेतीर दिवंक म्हाका अवकाश मेळिल्लो. थंयसर एक फिरगज आसली, माठाडी म्हणून एका गांवांत आसली फिरगज. थंयसर आयताराच्या मिसाक सुमार 50 लोक अशे हजर आसतालो. त्या फिरगजेंत 7 दिसाचे रेतीर दवरली सांजेच्या वेळार. आनी रेतीर एक सुमार 300-400 लोक हजर जाल्लो. दुसरो फिरगेज तावनी आयलेलो लोक सांगत आसलो. रेतीर जाल्ल्या उपरांत म्हजे मिसांव संपोवन हांव फाटीं आयलो. एक दीस तेंच्या पाद्रापान म्हाका फोन केलो. ताणें सांगलें, कितें हांगासर तूं करून गेलाय? 50 लोक आयतार असो हांगासर पयलें आसतलो, आतां सुमार लोक 500 जाला. हांवें पाद्रापा विचारलें, कितें हांवें सूख केल्या की लोक सर जाला म्हूण तुका दूख भोगता गे म्हणून सांगलें. ना कितें मॅजीक तुवें केलें म्हाका कळना. सुरवेर हांगा खाली 50 लोक मिसाक येतलो, पूण आतां हर एक आयतारा 500 लोक ताच्या सडीत मापान आसा आनी आमकां हांगा इगर्ज पावना. आमी आतां आनीकी सड माटव आनी घाल एक्सटेंड करूंक चिंतलां. हांवें ताका सांगलें, हें हांवें केल्लें कितें काम न्ही. हांवें देवाचें उतर काले परगट केल्लें, पूण देव लोकांनी तें उतर स्विकार करून पवित्र आत्म्या थंय तांणी एक वर्तो अनुभव जोडलो. पवित्र आत्म्या थंय अभिषेक जावन देवाच्या उतराची थान तांची ते आसली ती भागल्ली आनी त्या वरवीं आज तांचो भावार्थ घर जावन ती फाटी इगर्जेक आयल्यान. धन्य देवाक आमी अर्घा दिवंक फोवो म्हणून ताका सांगलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान भरता आसतना ते विशेष आराधनाक आमी योग्य जाता. आत्म्यान आनी सथान देवाचें आराधन करूंक आमी फुडें सरता. स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां हें भाग फोव करता. आमची आत्मीक थान ताणें बगोवचें म्हळ्यार खरेपणी आत्म्यान आनी सथान ताचें आराधन करूंक आमकां ताची कृपा लाभता. आनी चवथी आनी सव्या आनी निमाणे जावन आसा मोगाच्या बाबडीनो, स्वामी आमकां ताची साक्षी जावन वावरूंक फोव करता. तो आमची आत्मीक थान बगयता मात्र न्ही, साक्षी जावन ताचें वावरूंक आमकां तो फोव करता. त्या समार्याच्या स्त्रीक जेजून सांगलें तिच्या घोवाक आपूण हाड म्हणून. आनी उरिल्ल्या लोकांक वचून तिच्या गांवाक फाटीं वचून तिणें सांगलें की हांव सर्वंदराक भेटल्या. ताणें अशें म्हज्या जिविता विशयां सक्कर सांगलें म्हणटा आसतना त्या लोकांनी सांगलें उतरां, स्त्रियेचें आयकून सभार आनी जेजूक सत मानलो. सभार लोक जी साक्ष त्या स्त्रियेन दिल्ली आसा तें आयकून लोक सत मानलो. समार्याच्या स्त्रियेक एक वर्ती साक्ष जावचें भाग जेजून फोव केलें. तेच भाग मोगाच्या भावभयणीनो जेजू आमकां फोव करता. ताच्या आत्म्यान ताणें आमकां अभिशेक केल्ल्या मुखांत. तर आयच्या दिसा मोगाच्या भावभयणीनो, जेजू आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिविताच्या तबांच्या काट्यार राखून आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेवया. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो आमचे बसोत हजर जाला. हर एक आमची आध्यात्मीक तान बगोवचे खातीर तो आमचे बसोत हांगासर हजर आसा. ताचे थंय वाळची झर सदांच आसा.
जिविताची झर निरंतरी ताच्या तान वाळटा. आज त्या झरींत आमी धादोशी जायचे. त्या झरींतय आमचें जिवीत फळादीक जायचे. आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करूंक आमी आयती जायचे. आनी सोम्याच्या कृपेचें जिवीत चलोवंक आमी फुडें सराचे. ह्या खातीर ह्या वेळार सोम्याक आमकां समी भेटोवन दिवया. सगळे आमी दिमी घालया आनी सोम्याक आमी सांगया, तुजें तें आसा सोम्या वाळची झर. तुजें तें आसा जिवीत. तुजें तें आसा सोम्या दैवीक मोग. तुजें तें आसा सुरख आनी सडवण. तुका हांव वंदिता, तुका हांव हरसिता, तुका हांव वर्णिता. सोम्या तुजो हांव मोग करता. तुझे थंय आसा वाळची झर सोम्या. तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा दयामया सोम्या. तुझे थंय आसा ठाकूर. तुझे थंय आसा वाळची झर सोम्या. तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या. तुझे थंय आसा काको. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता. तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता. तुजो मोग करता. सोम्या तुझे तें आसा सस्नीक जिवीत. तुझे तें आसा सोम्या दैवीक जीव. तुझे तें आसा सोम्या खरो विशय. तुझे तें आसा सोम्या समाधान. ह्या खातीर सोम्या हांव तुजे सरशी आयला. आज म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पण दिता. म्हजें आत्मीक खान तूं बगय सोम्या. तुझे थंय आसा सस्नीक जिवीत सोम्या. तुझे थंय आसा दैवीक मोग. तुझे थंय आसा विशेष सोम्या. तुझे थंय आसा समाधान. तुझे थंय आसा सस्नीक जिवीत सोम्या. तुझे थंय आसा दैवीक मोग. तुझे थंय आसा विशेष सोम्या. तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता. तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता. तुजो मोग करता. सोम्या जेजू ह्या वेळार तूं म्हाका सांगून आसाय, हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जो कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच काळोखान सोंसना. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सोम्या म्हज्या जिविताचो काळोख घेवन आज तुजे सरशी हांव आयला.
आणि एक तुझ्या जिविताचो काळोख सोम्या तुझ्या पांयथड्याचो समर्पण दिता सोम्या तुझ्या उजवाडान तूं म्हाका भरय तुझे ते कृपेचे जिवीत जिवचे भाग म्हाका फोव कर सोम्या तुझे थंय असा दैवीक संतोष सोम्या तुझे थंय असा उजवा तुझे थंय असा बक्षाने सोम्या तुझे थंय असा दैवीक मोग तुझे थंय असा दैवीक संतोष सोम्या तुझे थंय असा उजवा तुझे थंय असा दयाने सोम्या तुझे थंय असा दैवीक मोग तुका वंदिता तुका भरसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका भरसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता सोम्या जेजू तू जाऊन असाय वाट सतनी चिमिते तुझ्या मरिफात गेल्याशिवाय कोणाच्या नी बापा सतशी वचूंक जायना म्हूण सोम्या तूं म्हणटाय आज तुवें म्हाका सताची वाट उगडापी केल्याय ह्या वाटेन चलच्या सोम्या सदांच तूं म्हजे संगी आसाय तुजी कृपा म्हाका दिवच्या तुजो आदार म्हाका दिताय म्हजो हात धरून सोम्या तूंच म्हाका चलोवन व्हरताय त्या तुज्या जिविताच्या वाटेन इस्पट चलोव सोम्या आज तुजो आदार हांव मागता खंयच्या स्थितीन तुजे जावन सोम्या म्हाका पयस वचोंक तूं दिनाका ह्या संवसाराच्या वडण्याक ह्या भुलवण्याक बली जावन सोम्या तूं म्हाका दिनाका म्हाका तुज्या त्या मोगाक थिरावून सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी तुजो हात धरून सोम्या म्हाका चलोवन व्हर तुझे थंय असा दैवीक कृपा सोम्या तुझे थंय असा संपूर्ण तुझे थंय असा वाट जिवीत सोम्या तुझे थंय असा सोडवो तुझे थंय असा दैवीक कृपा सोम्या तुझे थंय असा संपूर्ण तुझे थंय असा वाट जिवीत सोम्या तुझे थंय असा सोडवो तुका वंदिता तुका हरसिता तुजो वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हरसिता तुजो वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका वर्णिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हरसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता हालेलुया 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 सोम्या जेजू तांचे जिवीत तुका समर्पण आसात तांचे तुजे तुज्या पवित्र रक्तान तांकां धुवून थांबते तुज्या कृपेन जिवचे भाग सोम्या तांकां फोव कर
हर एक अंतर जीविताचे अस्तर सगळ्या जीविताची राखण वचना आसुका समर्पणिता समय समय जीससचे खेळाचे शांत भवे त्यांच्या गाजाचे भक्त भवे जीवित व्हायचे Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಸಭಾಸನಂಗ ಸರಾಸ್ ಸುಮ್ಯಾಲಾಗಿ दुखागळून मागून आसात सुमी जेजू तुमचे मागणे ऐकून आसा तुमचे दुखां पुसून आसा तुमच्या काळजा मनान ताका वर्तो जागो दिवंक आज सुम्याक तुमकां हर एकल्या आपोवणें दिवन आसा हांगासर विशेष जावन 15 जणांक सुम्याची स्तुती करचे ते वर्तें धेणे आज सुमी दिवन आसा 8 जणांक हेरां पासत मागचें देणे विनवणेचे मागण्याचे देणे सुमी आज दिता विशेष तराची दंप्रगंडीची दूख आसली त्या जणांक सुमी आपोवन आसायच्या दिसा भुरगीं वायट सवयेक वळख जाल्यात म्हणून हांगासर आवयो दुखांत आसात तुमचे दूख सुमी आज बुजोवन आसा तुमच्या भुरग्यांक फाटी वाटेक हांव हाडटलो म्हणून सुमी तुमकां बसोवणी दिवन आसा फायब्रॉइडाचे समस्या आशिल्ल्या दोगां जणांक आज सुमी आपोवन आसा Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Arga tuka Jesu, hoglap tuka Jesu, suri tuka Jesu, vandan tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, अखंड तुका Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. आणि जेजू तुका सांगता हांव तुजे संगत आसा भिये नाका म्हणून हांव तुजो देव जावन आसा हांव तुका म्हजी मजत दिता म्हजी सकत हांव तुका दिता कित्याक थकलेल्याक बोळ दिवचो देव हांव जावन आसा बोळ नासलेल्या सकत दिवचो देव हांव जावन आसा तरणाटे थकोन वेतीत आदलोन पडटीत पूण म्हजेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें आज नव्यान बळ जोडूंक सुमी आपोवन आसा आमकां हर एकल्यांक त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत सुम्याक वर्तो जागो दिवंक आज आमी निर्धार करया सुम्या जेजूक ह्या वेळी आमी सांगया सगळे आमी उबी रावया जेजू ये तूं म्हज्या काळजांत जेजू ये तूं म्हज्या मनांत जेजू ये तूं म्हज्या जिवितांत जेजू ये म्हज्या हर एका मेठांत म्हज्या काळजाचे दार उगडून सुम्या हांव तुका राखून आसा तुज्या मोगांत थीर रावून म्हज्या जिणेची मेठां काडूंक हांव अत्रेकता सुम्या म्हजे संगी रावून तूंच म्हाका सोलोवन व्हर म्हणून ह्या वेळी सुम्याक आमी सांगया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको 21 पान संको 23 पेज 23 हिम नंबर 21
지수의 모자 갈사 दोन्ही आमचे हात आमच्या काळजाचे दोघे डोळे आमचे 지수의 दाबिया 모자 얻며 सम्या मुजा 지수의 모자 मोना 모나 सम्या तू ये 지수의 모자 지위다 मुजा जीविता दे सम्या 지수의 모자 갈사 지수의 모자 जिजुये मुजा मोना 지수의 모자 जिजुये 모나 मुजा जीविता 지수의 모자 지위다 कळसादारुगड सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता कळसादारुगड सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता आज आपण जेजूको तुझ्या चिंतनात कितें सकट वायट चिंतना तुका येवन आसा तुझे मन विरार खंयचे तसले चिंतना कितें येवन आसा जावं पुरो कसलो राग तुका आसा द्वेष आसा बारीकपणाची चिंतना आसा ती हर एका वेळार सम्याक समर्पून दी तुझी उतरां सम्याक भेटय एकामेकाक बरें करचें तसलें ती उतरां तुज्या तोंडांत थावन उसारच्या सम्याची कृपा ह्या वेळा माग सम्या तुका दिली ती सव देणी सम्याच्या महिमे खातीर गळसूंक ताची कृपा माग 지수의 모자 진다 지수의 모자 습다 지수의 모자 꺼내 지수의 모자 지네 지수의 모자 진다 जिजुये मुजा सबदा 지수의 모자 습다 जिजुये मुजा करणे 지수의 모자 꺼내 जिजुये मुजा जिनी 지수의 모자 지네 कर्जदारुगड सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैशी येता कर्जदारुगड सौम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैशी येता आपण सम्या जेजू तुझ्या सर कष्टांत तुझ्या हर एका दुखांत सौतनाच्या पिडेशिरेंत त्या संकष्टांत सम्या जेजू तुझ्या जिविताचो वैज जावन ताका स्वीकार कर तुझे दायज जावन ताका तूं स्वीकार कर तुजो बरो गवळी जावन ताका स्वीकार कर तुझा सर्वंदा जावन ताका स्वीकार कर 지수의 모자 그시다 지수의 모자 두카 지수의 모자 비례시래 지수의 모자 성크시다 지수의 모자 그시다 지수의 모자 누가 지수의 모자 비례시래 지수의 모자 성크시다
काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे दैची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे दैची येता तुझ्या जिविताची हर एका मेटा सम्या संगीत तुवें काडीस आनी ह्या खातीर तुज्या जिविताच्या संतोशांत आनंदांत खुशालकायेंत हर एका मेटांत सम्याक तुजें संगीत सोंपको आनी तुवें सम्या संगीत सोंपको सम्याची कृपा ह्या वेळा माग तुवें करचे हर एक निर्धार तुज्या जिवितांत सम्याच्या त्या योजना प्रमाणे करू सम्याची कृपा माग तुझ्या कुटुंबा जिवितांत सम्या पयलो जागो दिवन जियो सम्याची कृपा ह्या वेळा माग ह्या समाजींत एक बेसावाचो व्यक्ती जावन जियो सम्याचो आदार माग जेजुये म्हज्या संतोषा जेजुये म्हज्या आनंदा जेजुये म्हज्या खुशालकाये जेजुये म्हज्या हर एक मेठा जेजुये म्हज्या संतोषा जेजुये म्हज्या आनंदा जेजुये म्हज्या खुशालकाये जेजुये म्हज्या कुशलकाये जेजुये म्हज्या हर एक मेटा काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे दैची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे दैची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे दैची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे दैची येता स्वीकार करून तुझे दैची येता स्वीकार करून तुझे दैची येता सम्याक स्वीकार करून ताचे ते जियोंक आज आमी निर्धार केला ह्या वेळार सम्याचे मोगाचे बाळ जावन आमकां समी ताका भेटून दिवच्याक सम्या आमकां आपोवणें दिवन आसा कशें एक ल्हान भुरगें आपणाकच आपल्या आवय बापायक संपूर्ण तरान भेटोवन दिता कित्याक भुरगें जाणा की आपूण अस्कर जावन आसा आपले की कितेंच करूंक शकना त्याच रितीन आज आमकां समी सम्या समोर दवरया सभास जणांनी ह्या दिसांनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो एक घडीभर उडास करया आमचे मदें सभास जण विशेष रितीच्या कश्टां दुखांत आसात
संवसारा सबार कडेन समाधान आसा, झगडे आसा, आर्थीक अडचणी आसा, प्रकृतीच्या विकोपाक सबार कडेन लोक कंगाल जाल्लो आसा. सबार आमचे भाव भयणीक आपले कामां होगडायल्या वरवीं विशेष तिच्या कश्टांत आसात. फुडारा विशांत खंत सबाराक आसा. सांपरापच्या कुटुंबांत कोणी संदो आसा, पिडेत शिडेत आसा, दाक्तरान आशा सोडलेली आसा. तसं ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटया, सोम्या मुखार आमी दवरया. हा सोम्याची ती सकत आम्हा समेस्त देवाळो दी. लोकांनी येवन जेजूक आपडलेल्या वेळार जेजूची गुण कशी सकत वाडली म्हणटा पवित्र पुस्तक. ती सोम्याची सकत आज आमी कोणा खातीर मागता, ताका हर एकल्याचेर वाडोवन दी. जेजू हांव तुजें बाळ, हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजो हात धरून म्हाका चलोवन व्हर जेजू म्हणून आज सोम्या लागीं आमी मागया. सगळे आमी देवी घालया. आमी सोम्याचें बाळ जर आमकां समर्पण दिवन ताचे आशिर्वाद घेवंक आतां आमी तयार जाल्या. तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. सगळ्या सोम्याक हांव तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. दुनिया छातू बाळ सोम्याक आमी सांगया, जेजू तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. सोम्या जेजू, जिविताची सता तूं म्हाका निरंतर उगडावे करताय. त्या सता प्रमाणे हांवें जिवंक. सोम्या म्हजो हात धरून तूं म्हाका चलोवन व्हर. कितें दिसता तुजे तावन पयस वचों सोम्या तूं म्हाका दिनाका. शिकय म्हाका जेजू तुजें सत म्हूण सोम्याक आमी उलो मारया. शिकय म्हाका जेजू तुजें सत. शिकय म्हाका जेजू तुजें सत. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू, तुझे बाळ. सलय म्हाका जेजू नव्या जिवितांत. सलय म्हाका नव्या जिवितांत. सलय म्हाका नव्या जिवितांत.
सगळो दीस सगळी रात ती तू म्हाका तुजो हात तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ सगळो दीस सगळी रात ती तू म्हाका तुजो हात तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ प्रार्थुया ये देवाची सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टा मरणासो पुनर्जीवनपणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बघा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आनी ह्या मुखार तुवें आमकां जोडून दिल्ली सोडवून आपणाक आमकां दयेन फावो कर तुजी येता आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन आमची तकली बघूया सोम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करूया तुझ्या जमल्या बाबा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या सरुकारा हलका पाटो कायल्या उतर तुझे आयको आमची बोधलो जीवनांत तुझ्या वांटो घेवून ससांची विसोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरुकारा हलका पाटो कायल्या भगवंत लोरेस मुखांतर आमकां लाभल्या स्वरूपकारा पसोत अर्घा पटोवन आज आमी हें पवित्र बलिदान भेटया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ततेय आनी मोरयमायतेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंत औंकवार मोरी दुखेस्त माता हेचे स्मरण करता फेस्त संभ्रमता फाटल्या 7 दिसां हांव न्हू दुखी सायबिणीची सालवी म्हणटा हांव 7 दुखी आमी नियाळ केलेल्यो आसात आनी ह्या 7 दुखींच्या नियाळा वेळार एक वर्ते सत आमी समजून घेता हांव की सर्गींच्या आमच्या माये थंय तिचे दुखी आमी नियाळता आसतना आमकां आमच्याय कश्टा दुखांत एक वर्ती बुजवून मेळटा
देव मोरयेच्या त्या दुखीच्या नियाळांत आमकां हर एकल्यांक बुजयता आनी आमच्या कस्ता दुखांत आमकां ताचो आदार सदांच आसा म्हणलें तें सत उगडापकन बसयता. आनी आज सर्गेंच्या आमच्या मायेक दुखीस्त मायेक आमी नमान करता आसतना पतेक जावन आमच्या हर एकल्यांच्या गरजांक सदांच पावच्या आमच्या माये पासत आमी अर्गां दिवया आनी सांगाताच तिचो आसरो तिचो आदार सदांच आमच्या कुटुंबांनी जोडून सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक आज आमी ह्या पवित्र बलिदानान कृपा मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आमी आदारली पातकां कितें आसा ती वळखून बोक्सांनी आतां आमी मागया. पातकां वळखून सांगाता म्हणया हांव पातके सर्पद्वेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो मुसगण्या सरून सांगता मनान चिंतन तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बग्या संकवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेजपरा देवा लागीं विनादिगरात प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत रिसा काकूत रिसा काकूत सोमिया सोमिया काकूत. महिमा देवा ओम सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टांक संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वमेलार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वापरता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेटे संसाराचे बापाच्या उज्ज्वल कोसा आमची मागणी मारून घे कित्या पवित्र देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो सुंबोवी एकलो सुईश्वर एकलो सु परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या पुताक कुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कश्टा दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मुळी उबी आसली. ससनाच्या जनवायेची ही तुजी मांडावळ वळखून
ह्या संवसारान जेजूच्या कस्तांनी मोगान वांटो घेवंक आनी सरकार ताच्या पुनः जिवंतपणान भागीदार जावंक आमचे दुखेस्त मायेच्या विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयिल्ल्या पत्रांतले वाचप. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतच ताचें उतर पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोदकार. सर्वेस्परा तुझे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेता. म्हाका केदीस लजे गली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सुटका मुझे विनवणे खांदी दुर्थान म्हाका सोडूंक तुझ्या मोगान म्हाका बाचाव कर सर्वेस्परा. जा तूं मुझे कडा मोसो थारो. जा तूं मुझे कोटे मुझे भद्रते सो आसरो. वय खरेंच तूं मुझे खडक आनी मुझे कोटे. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुझ्या मोगान म्हाका बाचाव कर सर्वेस्परा. सूर्या मांडलेल्या जाळांत हांवें सांपडानाशें म्हाका कित्याक तूंच म्हजो आधार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. तुझ्या मोगान म्हाका बाचाव कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगान म्हाका बाचाव कर सर्वेस्परा. उभी रव्या.
साक्षांचो मुकुट जोडूंक पावले सोम्याच्या कुर्सा मोळी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो बघेवो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लेओफासाची पतीन मोरी आनी मागदेलाची मोरी खुर्सा बोगलेन उबी आसली आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कण घेतली देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता शुभतेच्या उतरा वरवीं बुकसूपात आमची वाडो भवार्थामसो सदैव भगेवंत अंकवार मोरी मरणा विणे रक्त साक्षांचो मुकुट जोडूंक पावली सोम्याच्या खुर्सा मुळी क्रिस्तई मोगाच्या भावानो भयणीनो ही उद्गाराची उतरां इल्लेशे पयले आमी आयकल्ली आज पवित्र सभा दुखेस्त मायेची परब आचरण करता आसतना आनी फाटल्या 7 दिसां तावन मोरये मायेच्यो दुखेचो नियाळ आमी केला आसता दुखी मोरयेच्यो कित्याक आमी नियाळच्यो एक वाजबी सवाल आमच्या मोतीन ते आनी एकल्याची दूख नियाळ्ळा वरवीं आमकां कितें बरेंपण आसा असले चिंतपा आमकां येवंक पुरो पवित्र सभा ह्या विशयांत आमकां स्वस्थ समजूनी दिता पवित्र सभेच्या शिकवणेंत 418 आर्टिकल नंबर 418 थंयसर अशें बरयलां द सॉरोफूल मदर इज सॉरोफूल बिकॉज ऑफ आवर सिन्स म्हणून मोरी माय दुखेस्त आसा कित्याक ती दुखेस्त आसा जेजू कुर्सार मेलो म्हणल्या खातीर ती दुखेस्त आसा गी पवित्र सभा आमकां सांगता ना जेजू कुर्सार मेलो म्हणल्या खातीर तिचें दूख न्हय बगार जेजू कुर्सार मरोवनी आमच्या सडवणे पसोत आपले बलिदान भेटोवनी त्या ताच्या वर्त्या बलिदानाचो त्यागाचो फायदो तो सडवणेचो फायदो जोडीन आसतना सभार लोक आसात ह्या खातीर मोरी दुखेस्त आसा सॉरोफूल मदर इज सॉरोफूल बिकॉज ऑफ आवर सिन्स आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो मोरयेचे ते दुखी आमी नियाळ करता आसतना आमकां एक वर्तो कायदो आसा एक जबाबदारी आसा मोरये सांगता रडोवन तिका बुजोवंक न्हय मोरयेक आमकां तिका बुजोवची तसली कसलीच गरज ना पूण एक बुजावण खंडीत जावन मोरयेक मानूंची तसली ती जावन आसा आमी आमचे पातक रडोवन सोम्यासरची फाटी येवन आनी प्रत्येक जावन पातक्यांच्या परतवणे पसोत आमी मागोवन
खंडीत जावन आमी मोरयेक बुजोवंक शकतले हांव. अनेक दिसतीन पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरयेच्या त्या दुखींनी कितें आमकां देव उगडापे करता आमच्या भावार्थी जिणयेक तें समजून ते उगडापे केल्ली ती सतां आमच्या जिवितांत आमी जिवूं जाल्यार खंडीत जावन आमी मोरयेक बुजोवंक शकता. दुखेस्त मायेक आमी दिवचो तो मान खरो मान जावंक पावतलो. ह्या दृश्टीन आज थोडी संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. 3 संगती आमच्या गमनाक आज आमी हाडटा. पयल्यान पयलें मोरयेच्या दुखी थंय आमी हें पळयता की कश्ट आनी दूख देवाच्या आशिर्वादांचो कृपेचो एक वांटो जावन आसा. जेदवा देव आमकां आशिर्वाद दिता, ताची कृपा आमचेर वता, ताचो अर्थ हो न्ही की आमच्या जिवितांत कश्ट दूख आसचे नात म्हणून. मोरये मायेक सुरवेतावनूच देवान कृपेन भरलेली म्हण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तरी तिचे सगळे जिवीतच पळोवंक गेल्यार विशेष तराच्या कश्टा दुखांत बुडोवन आसलें. खंडीत जावन देवाक साध्य आसलें सुरवेतावनूच कृपेन भरिल्ल्या मोरयेक सर कश्टांत दुखांत पयस दवरचें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां एक सत उगडापे करता मोरये मायेचे दुखे आमी नियाळटा आसतना की ताची आशिर्वादां ताची कृपा आमी जोडून घेता आसतना ताचे सोबे कश्ट दुखी आमच्या जिविताचो एक वांटो जावन आसा. आनी तो वांटो आमी हर एकल्यानी स्विकार केल्ल्या मुखांतर आमी देवाक मानवोवनची येता. सांत पावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत आमी वाचलें जाल्यार 3ऱ्या वळींत हांव आमच्या कश्टां अनवरांत आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव असलो बरवसो आमकां निराशे करिना. मोगाच्या भावना भयणीनो, आमच्या कश्टान वरांत आमी संतोश पावता म्हणटा सांत पावल. आमी दूख पावता म्हूण सांगना, संतोश पावता. आनी कारण तो दिता की कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट व्हरतात आनी सोंसणीकाय तिरासान आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मोड जाता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयण आमी पळोवंक जाल्यार कितलेशे संगती आमच्या जिवितांत आमी शिकता कश्टां अनवरां मुखांतर. जिविताची वर्ती लिसांवां देव आमकां कळीत करता आमच्या कश्टा दुखांत. आनी ह्या वरवीं आमचे कश्ट आमचे दूख आमी ते स्विकार करून सम्याच्या कृपेन ते स्विकार करून फुडें सरता आसतना थंयसर आमच्या जिवितांत खरो बरवसो आसा म्हण सत आज मोरयेचे दुखी नियाळटा आसतना आमी जाणा जाता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आनीक सत देव आमकां उगडापे करता की देव आमच्या कश्टा आखांतांत अनवरांत आमचे सोबे आसा आनी तो आमकां सोलोवन व्हरता. कसलेय कश्ट आमच्या जिवितांत येवं दीत, अनवरां येवं दीत, कसलेय दूख ते जावं दी, पूण त्या कश्टा दुखांत देव आमकां सोलोवन व्हरता. मोरये मायेक मोगाच्या भाव भयणीनो देवान सोलोवन व्हेलें. देवाक असाध्य म्हणलें, कितेंच ना म्हणलें सत ती जाणा जाली आनी आपलें जिवीत देवाच्या हातांत तिणें समर्पून दिलें. हांव सर्वेस्पराची साकर न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या रितीन हर एका जिविताच्या घडितांत मोरयेन आपणाकच देवाक समर्पून दिल्ल्या मुखांतर देवाची ती विशेष मांडावळ आपल्या जिवितांत तिणें स्विकार केली. आनी हें सापोवणें आमकां हर एकल्यांक जावन आसा. आमच्या मतीन सबार सवालां उदेतात कश्ट आयिल्ल्या वेळार. अशें कित्याक घडलें, अशें जावनूच आसलें, देव कित्याक म्हजी परिक्षा करता, असले कश्ट परत्यान परत्यान देव म्हाका कित्याक दिता. म्हाज्या भाव भयणीनो, ही सवालां
मनशा सैमात आमी खंडीत जावन विचारता पूण देवाच्या दृश्टीन आमी तसले परिस्थिती पळयत आसतना म्हाका न्हू देवाचो वर्तो हात आमकां थंयसर दिसून येता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलो आमकां सांगता जांकां देवान आपल्या शेवटाक आपयल्लें आसा, जांकां देवाचो तो वर्तो मोग आसा, तांच्या जिवितांत हर एक संगत देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून. हर एक संगत आमच्या जिवितांत देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणलें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जाणा जावन आमच्या जिविताची मेटां काडूंक आज आमकां उलो दिता. तिसरें सत आज आमकां उगडापे जावचें जावन आसा. मोरयेच्या कश्टा दुखांत आमच्या कश्टा दुखाक देवाच्या दृश्टीन आमी समजूंक आमकां एक अवकाश मेळटा. दुखेस्त मायेक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मान करता आसतना ती दुखेस्त माय मोरी जेजूच्या कुर्सा मुळा आसलें तें एक दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडयेत. कुर्सा मुळी दुखी माता कंतीस चिंतेस उबी आसा, पोत कुर्सार उमकळटा हें गीत आमी गायता. कुर्साचे वाट आमी करता आसतना म्हाका न्हू हें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आसतना एक संगत आमकां समजता की कसलें तें एक विशेश तराचें दूख मोरयेचें. आपलो एकलोच पूत थरण्या प्रायर इतल्या वर्त्या क्रूरपणी मरता आसतना खंडीत जावन तें दूख आसलें मात्र न्ही, त्या दुखा सोबें विशेश तराचे राग या द्वेश या पारीकपणाची चिंतना मोरये ती उपजाजी आसली. पूण म्हाका न्हू मोरी हर एक संगत हर एक जिविताची घडी ती शांत स्वभावान स्विकार करता. मोरी माय थंयसर पळयता जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना जेजून बापाक उद्गारून सांगलें ती उतरां ती आयकता. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तें नेनात. आनी म्हाका भाव भयणीनो मोरी माय जेजूच्या त्या कुर्सा मुळी रावून कुर्सांतावन मुखार पळयता. कुरीस आपला जेजूच्या जिविताचो तो अंत म्हणून ती समजना, पूण एका नव्या बरवशाच्या दिणयेक फुडें सरूंक आपलें जिवीत समर्पण दिता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मोरये मायेक बरवशाची माता म्हणून आपयता. शी इज दी मदर ऑफ होप. बरवशाची ती माता म्हणजे आमच्या जिवितांत कसली ती परिस्थिती जावं आमकां येवची ती बरवसो सांडूंक ती कारण केदें जावन जो म्हूण मोरी आमकां सांगता. खंयच्याय एका व्यक्तीक मोरये मायेन त्या कुर्सा मळी उबी आसून भोगले ती दूख तसलें दूख अनुभव करूंक मेळचें ना. पूण त्या दुखान ती मोरी बरवसो तीर्थ व्हरता. त्या देखून ती बरवशाची माता आमकां म्हणून पवित्र सभा आमकां सांगता. मात्र न्ही पवित्र सभेचो आनीक वर्तो सांत बर्नर्ड ताची उतरां आमी आयकूंक जाल्यार तो म्हणटा जो कोण मोरये मायाची ससाई मागता, जो कोण मोरये मायाच्या आश्रयाकार रावता आनी तिचो आधार सोदून येता तो केदींच जिणयेन निराशी जावचो ना म्हणटा. तसलो व्यक्ती केदींच निराशी जावचो ना. कित्याक मोरये माये सरशी येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो ती इतल्या कश्टां दुखांत बरवसो साणेनासतना आसली आमकांय आमचो बरवसो जिवाळ दवरूंक आदार दिता. मात्र न्ही आमच्या कश्टा दुखांत निरंतर ती आमकां बुजयता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी निरंतर मोरयेचो आसरो मागा जाय, आदार मागा जाय. सांत बर्नर्ड आमकां अनेक उतर सांगता मोरी माय आमकां हर एकल्यांक एक सेफ लॉकर जावन आसा म्हणून. आमी जाणां आमची मोलादीक वस्तू एका लॉकरान दवरता बँकांत या आनी कडेन सुरक्षीत सांबाळच्या खातीर आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग आमी थीर सांबाळच्या खातीर जीव दवरच्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी माई आमकां खरेंच आदार जावन आसा, सेफ लॉकर ती जावन आसा. आनी आज आमच्या सर्गीच्या मायेक दुखेस मायेक आमी मान करता आसतना तिच्या त्या दुखीच्या नियाळा मुखांत देवान आमकां उगडापे केली ती सतां आमी जाणा जावन त्या विशयांत आमी नियाळटा आसतना मोगाचें न्हू त्या सतां प्रमाणे आमच्या जिविताची दिसपरती मेटा काडूंक आज मोरये मायेचो आदार आमी प्रत्येक तरान मागया. आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींत आमचो देव सदांच आमचे सांगात आसा. तो आमकां केदीं सांडिना, केदींच आमकां सोडिना म्हळ्यार सत जाणा जावं जियोंक आज आमी कृपा मागया. सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां सांगता
हर एक थरान आमी कश्टाताव तरी आमी कंगाल जायनाव. वाट कळनासतना अंधकारांत सांपडताव तरी आमी निराशेन बुडानाव. आमी दगदनी भोगताव तरी एक सुरे सांडून गेल्ले तसले जावंक नाव. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी आमी मरनाव. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडीन प्रत्येक जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाश कुडींत आमी सदां वयताव. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सम्याचें उतर आज आमी स्विकार करता आसतना खऱ्या बरवशांत, खऱ्या भावार्थांत, खऱ्या मोगान मोरये माये संगी आमच्या जिविताची मेटां सम्याचो पाटलाव करच्यान आमी मुखार सरूंक आज ह्या पवित्र बलिदानान सम्याचो आदार मागया. हे गिडपोर आमचे दोळे दंप्या, आमची तेसावां, आमचे गरजो कितें आसात, आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसात, ते हर एक ह्या वेळी आमच्या सर्गींच्या माये मुखांतर सम्याक आमी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या आमच्या मायेक उलो मारून सांगता म्हणया. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता, श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंती मोरये देवाच्या माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमीन. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आज आमच्या काळजांत असले सर्वत्रेग आमची मागणी ते सवा आमी तुज्या मुखार दवरताव. आमकां हर एकल्या कितें गरजेक तूं जाणाय बापा. प्रत्येक जनाच्या दिसा तुका मार्गान दिताव. मोरये मायेक आमची माय जावन, आमच्या हर एका गरजान पावची आमची माय जावन, आमच्या कश्टा दुखान आमकां बुजोवची माय जावन, आमच्या जिविताच्या हर एका संदर्भार आमचो बरवसो थीर करून दवरूंक आमकां आदार दिवची माय जावन तुवें दिल्ल्या खातीर तिचे आदर्श आमच्या जिवितांत आमी घेवन आमी आमच्या सम्या जेजूचो खरेपणी पाटलाव करूंक बापा तुजी कृपा आमकां तूं फोव कर. आमकां समेस्तांक तुज्या मोगान सदांच तूं दवर. जिविताच्या हर एका संदर्भार तुजी योजना सना जावन त्या योजना खालतीमान घालूंक तुजी कृपा आमकां दराळ मापान लाभय. सोची येताय आनी राजवर्सल येताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. उडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, पासारटान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, पासारटान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी मुद्रा आयको कृपेस आमकां कर, तुझी कुशीक पाळो कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घे धैर्यान आमकां भर. उडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, पासारटान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, पासारटान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. दिनी आमची तुका भेटयता, सुखांत शेंदुका तुझे पादिता. मोरये पोरी ख्रिस्ता प्रकाशित करता, सर्गीचे राजपादो आमी वावरता. उडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, पासारटान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे
ग्रहण कर मग आम्ही परत उंडो आणि वाईन बाबा तू स्वीकार कर मासारतान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावा आनी गरजा सोवें आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन मेळ्ळें आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्स्पर्त म्हणून घेव. भोव कनवळ्या बापा जेजूच्या कुर्सा मुळी उबी आसतना ओंकार मोरयेक ताच्या आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें वळखून आमच्या दुखे सावय सोमाया मोग ह्या आमच्या बलिदानांत प्रेरीतपणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. दुखेस्त मायेक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणताव तुका वंदिताव तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या ओंकारपणाची वडवेस सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससने प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराची नावे घेता ताका जय जय. सर्वेस्पोराची नावे घेता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन स जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दिता नसतम ते पर्यांत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खासशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तस पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सा नेम्याच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया. सोमिया जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या नंबरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तेगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या तिसो पती भाग्यवंत जुजे, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, इजाक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितेमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोश जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे चुकलेल्या मुक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां काळजांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सर अनवरांतली, खंत बेजारायंतली आनी कितें आमकां तुजें तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली आनी संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. प्रत्येक जावन शांती समाधाना खातीर आमी ह्या वेळा मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर कुटुंब जावं जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांताच्या भावार्थाचेर पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आतां आमी पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शेळिये संसाराचे बाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे बाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त खुर्सार उमकळून आसतना आपल्या आवयक आमची माय जावन आमकां दिल्लो तो. हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेंत एकवटान आसचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या ते म्हणजे ते येवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. मोची रागोड आसा सोम्या तुज्या येण्या अग्रेगान हांव लाले
सरशी पावची वाटू एक जिविताची सस्ते जिविताची काळीस मोची राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान लालेन असा धनिया तुका सेवच्या काळीस मोची राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अतिरेकान हांव लालेवन आसा गण्या तुका सेवच्या आमच्या काळजांत रावूंक आमकां सुलोन व्हरूंक आयल्या आमच्या सोम्याक आमी अर्घां पटोवया. सांगात आस मोरये माये बरी हर एक आमच्या जिविताच्या परिस्थितींत देवाचें येवचें देवाची मांडवळ आमच्या जिवितांत समजून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक सोम्याचो आदार मागया. परतुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बगेवन अवकार मोरयेच्या दुखीचो उडास करून आमकां ससनाचें जिवी जोडला त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आज वांटो घेतला. जेजूच्या कश्टांत जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानादेक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा एसव्हीडी पद्रप किरें तांच्या आर्नोल्ड मिसावांत वर्ते वावर करन आसात आनी तशेंच डिवायन मुल्की तेंचे प्रिचारी जावन आसात. तांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेवन देव बरें करूं म्हणटा, तांच्या मिसावांत बरें मागता. तशेंच आमचे सांगात हांगासर आसात मानादेक बाप उजव्या कुशीन आसा आरुण डिसोजा नाक्रे फिरगेजिसो, आमच्या हायस्कुलाचो हाळे विद्यार्थी प्रस्तुत जपानाच्या युनिवर्सिटींत प्रोफेसर जावन जर्नलिझम प्रोफेसर जावन आपलो वर्तो वावर दिता. आज हांगासर 6 भेटवणी केल्या. सांत लोरेसाच्या वर्त्या मजतीन मिसाचें बलिदान भेटयलां आसता. तांचो उपकार बावडटा. तांच्या मिसावांत देवाचो आदार आनी ससाय मागता. तशेंच दाव्या कुशीन आसात मानादेक बाप आनीन कार्नेलियो, आमच्या उडपी दिएसिसचो देवपूर्ण केंद्राचो डिरेक्टर जावन आसा गांवांत माउंट रोजरी फिरगस कल्याणपूरचो. ताचें वर्तें मिसांव जावन आसा. ताच्या मिसावांत सांत लोरेसाचें मजत मागोवन आमच्या उडपी दिएसिसीक जायते याजक सोदून काडच्या आनी तांकां तरबेती दिवच्या वावरांत देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून मागता. सर्गीच्या बापा, ह्या वातयेंचे तुजे आशिर्वाद घाल. मुर्दोम जावन पिरजेन जावन जेवणाचे वंतिके जावन ह्या पवित्र तळार जावच्या बऱ्या कामाक सांत लोरेसाच्या मानाक तांणी दिवच्या कुमकेक आशिर्वाद घाल. दिसपडतो ग्रास तांणी दिवंक आनी दिसपडतो ग्रास तांकां मेळोवंक तांचें काम व्यापार वहिवाट आनी काम बऱ्या तरान चलोवंक सांत लोरेसाच्या वर्त्या मानाक तांणी दिल्ली ती देणगी तुका मानवतना तांचेर आशिर्वादां कुडी आत्म्याची भलायकी कुटुंबांत समाधान फावो जावं. ह्या वाचेचो उजवाड तांकां सर तरेचो काळोख निवरां दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो फेलिक्स आयरीन फेरावो बेलमंड, फेलिक्स आयरीन फेरावो बेलमंड, डेनिस ललिता मोरस एंड फॅमिली मियार, डेनिस ललिता मोरस एंड फॅमिली मियार, जॉर्ज डेसा गुंडेडका, जॉर्ज डेसा गुंडेडका, अनिल नोरोना एंड फॅमिली बैदाळ,
Anil Norona and family Baidal, Father Frederick Delhi, Father Frederick Delhi, Manuel Andrade Baidal, Manuel Andrade Baidal, Melvita Andrade Baidal, Melvita Andrade Baidal, Benedicta Andrade Baidal, Benedicta Andrade Baidal, Lily D'Souza Mumbai, Lily D'Souza Mumbai. नाव नाका म्हण अर्घ आनी मुर्तम एका व्यक्तीन दिल्यात. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां क्लिंटन डिसोजा देरेबैल, क्लिंटन डिसोजा देरेबैल, शाइनी मेंडोन्सा दोहा कटार, शाइनी मेंडोन्सा दोहा कटार, मैक्सिम पिंटो कुंटलपाड़ी ये, मैक्सिम पिंटो कुंटलपाड़ी ये, लॉयड एंड सरिता डी अल्मेडा मियार, लॉयड एंड सरिता डी अल्मेडा मियार, एडविन डिसोजा कणजार, एडविन डिसोजा कणजार, क्लेमेंट अराना हिरगान, क्लेमेंट अराना हिरगान. ಸೌಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಬುಕ್ ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 156 156. Saloristo mogaso, shibai vorto chisuso, Patron dupliada pianso, shalodiamso. Saloristo mogaso, shibai vorto chisuso, patron dupliada pianso, Shalodiamso. Saloris mogar, saloris tayar, di tuji mas tamta hare gadisa. Saloris mogar, saloris tayar, di tuji mas tamta hare gadisa. मानवी करताव तुका कष्टांत आमच्या आदारा, हे आमचे फिरगजेचे बेसावकार सदा. मानवी करताव तुका कष्टांत आमच्या आदारा, हे आमच्या फिरगजेचे बेसावकार सदा. San Loresac novenaचे मागणे ये जैते बंद मागतीरा San Loresa करण्या प्रायस वावरत्या खातीर कठीण कस सोन जीव दिल्या आयकमचे घालते मागणे वरत्या पातळेन आमी तुजे ससी आयल्या जीव बावर तेर बरवसो देवा सोने आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्कळपण आमचे तें फरजड शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक तें खालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धकट्यांक पिडे शिडेन कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पाव शेंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां देवया सावदी टावन गांवांक पावुल्ल्या पासत नाकाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत 11 वर्सां उपरांत भुरग्याचे देणे लाभल्या पासत घर सणून गेल्लो एकलो भाव पाटी आयिल्ल्या पासत शेजारच्यांनी वाट सोण दिल्ल्या पासत मेळिल्ल्या जायत्या उपकारां पासत अर्गां दितात आमी अर्गां दिवया देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर सान लोरेसाच्या माना खातीर उपकार पावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सरदेण्याचो दिसान दीस उगडास काडटलो तुजो तुज्या आदाराचो उपकार पावडूंक कसो तुजो दिल्ल्या सरदेण्याचो दिसान दीस उगडास काडटलो तुजो तुज्या
सांत लोरेसाच्या मजतीन बरी भलायकी मेळोंक गोमटी दूख गूण जावंक भुरग्यांक बरी बोध येवंक मागण्यांतय तशेंच शिकपातय आसक्त चडोंक बरें काम मेळोंक एका चलयेची पाठीची दूख गूण जावंक आमाल पेवणें गुडकातावन संपूर्ण सुटका मेळोन मोतीचें समाधान मेळोवचे पासत सांत लोरेसाच्या मजतीन इंटरव्यून पास जावंक गँग्रीन पिडा गूण जावंक घरांत समाधान मेळोंक जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक कश्ट आनवरांतले राखून व्हरूंक ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जावंक सांत लोरेसाच्या मजतीन स्वित्झर्लंडाक आनी इतर देशां वचूंक विजा मेळोंक एका भुरग्याच्या गांवांत बदलावण आसा एका भुरग्याच्या नांवांत बदलावण आसा ते बेगीन समा जावंक गांठी दूख गूण जावंक हातांक बोळ येवंक पयणा वेळार राखून व्हरूंक RTC मेळोंक सामकूळ गूण जावंक बरी सैरीक लाबोंक आमाल पेवणें साणूंक डेलिव्हरी बऱ्यान जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक तोंडांत आशिल्लें पिंपल्स वचोंक फुलां झाडां बरीं जावंक मोबायलांतावन पयस रावंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन मागोवंक शिकपाक चड गामान दिवंक बेम पयस जावंक अर्थीक समस्ये पर्याय जावंक वायट उलोवणें बंद जावंक बिझनस बऱ्या तरान चलोवंक तकली उंची रावंक एलर्जी गूण जावंक IELTS एग्जामान पास जावंक भुरग्यांनी शिकिल्लें मोतींत उरोवंक माथ्यांत केस चडचे रावंक दोळ्यांत दिश्ट मेळोंक ताप आनी कोंकली गूण जमचे पासत मागतात थायरॉयड गूण जावंक लोन पास जावंक बरी बोध आनी सोंसणीकाय दिवंक वेरिकोस गूण जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक शिरांचे समस्ये पर्याय जावंक आळसाय पयस वचोंक जाणवाय जोडूंक भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचे पासत मागतात डिनाचे किडनीचे समस्ये समा जावंक मालेका कोऑपरेटीव सोसायटींतावन पयशे फाटीं मेळोंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावंक एका भावाक कुवेटातावन PCC मेळोवंक मागते आसात सर तेसांव पासत मागतना प्रत्येक तेसांव पासत मागतात फिलोमेना पिंटोची आज जावची सर्जरी बऱ्यान जावंक तिची भलायकी फाटीं मेळोवंक मागया आमा सुमेशाच्या गरजां पासत हांगासर आयिल्ल्या जायत्या सांत लोरेसाच्या भक्तिकां भावार्थ्यां पासत आमी मागया ह्या पवित्र तळाची सर योजना देवाच्या वर्त्या काकुळतेन आनी मागण्याच्या स्पिरितान सगळीं पोंताक पावोवंक आमी मागया ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲೆಂದು ನಿವಾರಿಸಲುಗೋಸ್ಕರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ದಯದ ಕೈ ಸೌಮ್ಯ ದಯದ ಕೈ तू सांत लोरेसाच्या मजते दयदा कೈ तू दयादा कೈ सौम्या दयादा कೈ तू सांत लोरेसाच्या मजती दयादा कೈ शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती जिणी जिवन बागी मरण मरून सरगारचे संगता सस्ताक देवा कोकळसून ते बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगाता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आमचं देव फॉर जो क्रिश्चियन जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगाता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आमचं देव फॉर जो क्रिश्चियन जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगाता स्त्रिया मित्र तूं सदैव
and to them for your Christian Jesus. Bhagavati Maria Chamai, Pavlovna Ataniam Chaman Chakriya, महिमा बापा पुता कनी पवित्र आत्म्या भगवंत लोरेस मारती राम पसो तु विनातिक Cristaच्या बसन कमी पाऊस संचेकात प्रार्थुया ये सर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची कॅन्ड आमी पलवशें कर म्हणून आमी लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी सोम्याच्या नावी आमचो आधार ताणे रस्ता सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि भूमिपोप तुझे सरशी पाबोंथी सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर पदवेधरा आनी ससन देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडयेचे देवून वतून कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वांची साकराशेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पदकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपा सांतले तांकां सोडय मोतीच्यानी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या आगनीत काकूल तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्तां सालोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या वासिलकांत तुज्या दैवीक सावासो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली सदोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखे प्रकारे चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंता जावन जिवचें आनी महिमा दिवचें भाग्य तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन सर पदवेदा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवूं आनी सदां खाल रावो या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आनी पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं सर तरांची पिडा शिडा आमच्या कुडींत भायर सोनोसोंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमी बरोवन बरें जावन सांत तरसाच्या मजतीन आमकां आशिर्वाद लाभो आमेन ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये दुःख आमचे बदलन संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये दुःख आमचे बदलन संतोष हाडून ये गरजेंत आसले परचेक पावोंक गरजेंत आसले परचेक बाबोके अस्कतपणाच्या सक्तेन बरोवके अस्कतपणाच्या सक्तेन बरोवके पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये रुदान तमोके नीतीन सुस्चा प्रेरण सावनिये
प्रेरण सबुले ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये mogumai pasaso abau borongye mogumai pasaso abau borongye tu bavi kalsang bhavart saunge tu bavi kalsang bhavart saunge yevo vitratmya amche devoni बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये प्रतिरूपवे नमಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ
కలిసి శాంతియ దూతరు నీవది పవాడ పురుష లారెన్సరే ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ मोगाळ पुत्र सोवे अंकार मोरी आशीर्वादी वामका जिसूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कुर्सुचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन